उसगांव वाठारांतलो गोवा डेअरीचो पशु खाद्य प्रकल्प फाटल्या 2 वर्सां सावन बंद आसा। ह्या प्रकल्पात गोरवांची खावड तयार करताले। कच्चो माल भायल्यान हाडून गोवा डेअरी हो खावड प्रकल्प चलयताली, पूण 2 वर्सां पयलीं गोवा डेअरीन हो प्रकल्प अचकीत बंद उडयलो। प्रकल्प बंद उडयल्ल्यान दूधकारांचे हाल जाले। खावड प्रकल्पा खातीर भायल्या राज्यांतल्यान गोवा डेअरी जो माल हाडटाली ताचो सुमार 10 कोटी रुपया दिवपाचे आसात। बंद पडिल्लो खावड प्रकल्प राष्ट्रीय डेअरी उदरगत मंडळा खाला सुरू करपाचो सरकाराचो यत्न आसा, पूण मंत्री मंडळ ह्या प्रकल्पा विशीं अजूनय निर्णय घेतिल्लो ना। ताका लागून पशु खाद्य प्रकल्पाचो संजीवनी साखर कारखानो जातलो काय असो भंय दूधकारांक पडला। कॅटल फीड जो प्लांट आसा तो दोन्ही आमकां चालू जाले जाय, कित्याक आतां कॅटल फीड जवळ 2 वर्सांनी बंद आसा आनी तेजेरूय विचार आजून गव्हर्मेंटान कितें केला हांव नको, पूण तो आतां पळय NDDP म्हणून एक ह्या गव्हर्मेंटाची जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची तेणीन आतां जर ती घेत हातीन जाल्यार आमकां शेतकऱ्यांक हेजो पुरेपूर फायदो जातलो। तशेंच दोन्ही हेजे गोवा डेअरीची आनी संजीवनीची हेजो गव्हर्मेंटान विचार हेजो पुरेपूर करपाक जायो, हेतून शेतकऱ्यांक फायदो आहा। कित्याक आयज दुधाचो शेतकरी जो ऊसवालो शेतकरी हेजेडे गायो आसा आनी दुधाचो शेतकरी हेडे थोड्यां कडेन ऊस आसा, दोन्ही हे मिलन आसा आनी तेणे दोन्ही फॅक्टरी आमची चालू जाल्ली जाय अशें उसवाले दोन्ही एका सफर जाता दोन्ही एका ऊसवाल्यांक आतां ऊसाचो चारो जो आसा तो गोरवांक घालता आमी आनी जे हें आसा शेण जें आसा गायचें तें आमी ऊसाक घालता, म्हणजे दोन्ही भितर आमकां एकमेव हें जाता, शेतकरी दोन्ही एक जाता। फाटलीं 2 वर्सां गोवा डेअरीचो पशु खाद्य प्रकल्प सुरू जावचो म्हूण कोणेच यत्न करूंक ना अशें गोवा डेअरीचो आदलो अध्यक्ष अनूप देसायचें म्हणणें। हो प्रकल्प बंद करचो न्हय ताका लागून खंयच्या तरी कोऑपरेटीव वा खाजगी इन्स्टिट्यूटाक दिवचो, जेणे करून हो प्लांट चालू उरतलो आनी सगळ्यांक रोजगार मेळटलो असो यत्न केल्लो, मात सरकारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यान हो प्रकल्प बंद उडोवपाचो निर्णय घेतलो अशें अनूप देसाय सांगता। आमी जेन्ना 2021 आमी जेन्ना परत निवडून आयले त्या वेळार आमी असो निर्णय घेवपाचो हें डिस्कशन आमचें चलिल्लें की कॅटल फीड प्लांट बंद करचो न्ही, पूण कॅटल फीड प्लांट खंयच्या तरी एका बऱ्या इन्स्टिट्यूशन म्हणजे खंयची तरी बरी कोऑपरेटीव आसत किंवा खंयचें तरी एक प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन आसत की जेणे करून तो प्लांट चालू उरतलो आनी प्लांट चालू उरल्या नंतर आमच्या शेतकऱ्यांक आमकां जशें जाय तशें कॅटल फीड आमकां तयार करून मेळटलें आनी ताका जाय तें प्रोडक्शन तो काडटलो, प्लस तो आमकां जें जाय जे पद्दतीचें जाय तें प्रोडक्शन तो काडून दितलो। ताका तांचे कडेन उलोवणी आमची अशी चालू जावपाची म्हणजे प्रक्रिया आमी केल्ली की तुमी आमचें लेबर जें आसा काय ना तें आमचें सांबाळून घेवचें जेणे करून गोवा डेअरीचेर ताचो बर्डन पडचें ना, अशा पद्दतीची आमी तयारी चालू केल्ली। पूण ती तयारी चालू करतनाच गव्हर्मेंटान एक अशें डिसिजन घेतलें आनी सगळ्यांक डिस्क्वॉलिफाय करून उडयलें। आतां तें जेन्ना डिस्क्वॉलिफिकेशन जालें ताच्या नंतर गव्हर्मेंटाचो एडमिनिस्ट्रेटर आयल्या नंतर एडमिनिस्ट्रेटरांनी सरळ डिसिजन घेतलें की कॅटल फीड प्लांट बंद करचो। आतां तो बंद करपा खातीर खूब सोंपें आशिल्लें, पूण तो कशा पद्दतीन चलोवपाक येतलो, कशा पद्दतीन चलोवपाक जातलो हें गव्हर्मेंटाक शक्य आशिल्लें, पूण गव्हर्मेंटान ताचेर कांयच प्रयत्न करूं ना। म्हणजे हांव गव्हर्मेंटाक दोश दिता अशें म्हणून न्ही, पूण थंय जे कोण पदाधिकारी बसयल्ले त्या पदाधिकाऱ्यांक तांची जाणीव आसपाक जाय आशिल्ली की हो जर प्लांट चल्लो आसत जाल्यार गोंयच्या लोकांक तें मेळटलें म्हणजे फीड बरें मेळटलें, पण थंय कसलेच प्रयत्न जाल्ले किंवा प्रयत्न करता म्हणून सुद्दां खंय दिसलें गेलें वचूना। संजीवनी कारखानो बंद जाल्यार 5 वर्सां कंप्लीट जाली। त्याच बरोबर बुजगांव हांगा आशिल्लो एक गोवा डेअरीचो कॅटल फीड प्रकल्प हो गेली 2 वर्सां जाली बंद अवस्थेत आसा। मेन म्हणजे ह्या प्रकल्पांत गोरवांक जी खावड लागता ती तयार हांगा करताली, ताका लागून गोंयचे भायल्यान जे रॉ मटेरियल लागता तो गोंयचे भायल्यान घेवचो पडटालो आनी त्या सप्लायरांक गोवा डेअरी अंदाजे 12 ते 13 कोटी रुपया दिवपाचें पेंडींग आशिल्लें बील। तें बील आतां 2 वर्सां कमी जाल्लें आसा, कारण आतां तो ऑफिसरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सद्या तें बील थंय 10.5 कोटी रुपया पेंडींग आसा। पूण गोवा गव्हर्मेंटाच्या मंत्रिमंडळान अजून पर्यंत ह्या डिसिजन घेतलेलें ना। डिसिजन पेंडींग आशिल्ल्या कारणान हो प्रकल्प बंद अवस्थेत आसा। ह्या क्वॉर्टर्सान सद्या रातचे वेळार पार्ट्यो चलता, त्या खातीर हांगा कितें तरी एक मोठो क्रायम घडपाची शक्यता आसा।
हेका लागून हो प्रोजेक्ट सुरू करपाक आनी गोवा डेरीची संजीवनी जावची न्ही म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान बेगीच्या बेगीन ह्या कॅटल फीड प्रोजेक्ट सुरू करपाक डिसिजन घेवचें अशें मागणी दूद उत्पादक करीत आसा. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी.